बरोबर असतात मग जनो कोंकणी भाषेतले नेकेत्र या कार्यक्रम असा आमच्यामध्ये आज परत कोंकणी मायसो एक सक्सेसफुल मनीस आमच्यामध्ये असा आम्ही हर एक हप्त्यांत एक यशस्वी मार्गदर्शक तसे या कोंकणीक घेऊन मुखार सुनू कोंकणींत आपले अचिवमेंट आणि एक रुंद पावलां आमकां मार्गदर्शक दवरून मुखार वेतलो एकलो मनीस आमी वेंचता आनी हांगासर हाडटा ताका 5 भासो आमच्या कोंकणीक उपयोग करता तुमकां कळीत आसूंक पुरो ह्या 5 भासांत जावन आनीक 40 आनी 2 डायलेक्ट बोलीन जावन मनशांक विणता आज मंगळूरकार आमच्या मध्ये आसा मंगळूरकार म्हळ्यार काही ल्हानसो मंगळूरकार न्हय मंगळूर ताच्या कडेन आसा या ताचे मंगळूर म्हणल्यार तितल्या विस्तारान ताची व्याप्त आसा आनीक आपणाची यशस्वी मस्तू जण स्वंत उद्योग करून करतात मस्तू जण आपणाचे खंयचे तरी एक बरो उणगेन करतात हे हो मनीस आनी एक आपल्या उद्यम कोणाच्या वट्टूक आसा तो ताच्या यशस्वीक 26 वरां 24/7 आज आमी चॅनलां पळयता पूण ताणें काम करचें चॅनलांत दायजी वर्ल्डांत मार्केटींग मॅनेजर एडवर्टायझींग मॅनेजर जावन काम करता प्रवीण तावरो एक दायजी प्रवीण म्हणून आमी म्हणचे तसलो आसा आज आमच्या मध्ये आसा मंगळूरकार कुलशेकरकार आनी आमच्या मध्ये स्वागत प्रवीण तुका स्वागत देव बरोबर प्रेमान तुका आनीक तूं आयिल्ले एक बरो विशय कित्याक कोताय तुका पळोवन मुस्तू जाणांनी शिकोवंक आसा वय करेक्ट एक सस्टेनेबिलिटी कितें म्हणून पळोवंक आसा सलवणी आनीक विजेत जावचे ते कॉमन पूण एका फिल्डांत कंटिन्युटी रावल्यार तुज्या बरी येदे व्हड जावंक जाता म्हणून शिकचे आसा तुका स्वागत म्हणटा तुज्या विशयांत तुवें सांगचें बरें कित्याक म्हळ्यार तूं कुलशेकरांत जल्मल्लोय आनीक कुलशेकराच्या परिसरांत वाडलोय जाल्यार सांग तुजें एज्युकेशन कशें जालें आवय बापाय विशयान सांग म्हजो जल्म कुलशेकरांत जाल्लो 1970 इस्व्यांत फेब्रुवारीच्या 26 तारखेक फेब्रुवारी 26 यंग भुरगो जाल्लो हांव कुटुंबान 7वो जावन जल्मलो म्हजो बाबाचें नांव एलियास टावरो आनी मम्मीचें नांव एमिलियन टावरो आमी गांवांत मूळ कुलशेखर लागसर सरीपल्ला हेच्या वाटेर कोटीमुरा म्हळ्यार कोरोड मुर्यांचो गांव तो म्हज्या लेखनांत बरयला 4 नंबर बस येता 4 नंबर बस येता थंय कोरोड हांवें म्हज्या लेखनांत बरयल्लें आसा ते कोरोड मुर्यांचो गांव जाल्ल्यान ताका कोटीमुरा नांव आयलां कोटीमुरा खंय गेल्यार मुरू मुस्ता तुळवेन कोटीमुरा म्हळ्यार तूं सोबीत कोटीमुरा म्हळ्यार ट्रान्सलेट केल्यार हू पडी कल्ल पळय हू हा कुवा कल्ल म्हणटा दॅट इज नॉट ए तशें वय आमी बाबाक आमी बाबान बाय म्हणचे मायक बाय म्हणचे आमी तशें आमी 7 जाणां भुरगीं 7 जाणां मलगेडे बहीण म्हजें जैन म्हणलें तें दुबय आसा ताच्या न्हवऱ्यान भुरग्यां सांगात दुसरो भाव म्हजो मॅक्सीम म्हणून ते काजार जावन दुबय आसले आतां हांगा आसात तांकां भुरगीं आसा प्रिमल म्हणलें मागीर ताच्या प्रमाण मनोहर म्हणलो भाव ताजे मिसेस दुबय आसली आतां हांगा आतात मागीर अशोक अबुधाबी आसा मागीर एकलो प्रकाश तो कुलशेकरांत आसा मागीर आमी सदांच कुलशेकरांत आसा लास्ट हांव 7वो मागीर ताच्या मदीं एक भयण आसा डोरीन म्हणलें ताका आसा ताचे भुरगे दुबय आसात इंडियन रोड लायन्स ताका लॉरी आनी पुरो आसा तशें आमी 7 जाणां भुरगीं कुलशेकरांत वाडिल्ल्या कुलशेकरांत व्हड जाल्ल्या कुलशेकरांत इगर्जेच्या चटवटिकेन आमी पात्र घेताले हांव तशें ल्हानपण वंदनांतान पयले क्लासींत 7वे क्लासी म्हणसर कुलशेकर सांजुजे प्रायमरी कन्नड मिडियम शिकयल्या तशें कन्नड मिडियम शिकयल्या आतां आमचे इंग्लीश जमा म्हणून कोणी टेस्ट करूंक ना कित्याक आमकां कन्नड कितले बरें येता म्हणल्यार इम्पॉर्टंट देखून ल्हान आसतना दुबळे काय मसूद आसताले तशें जाल्ल्यान खंय आमकां रेकग्नेशन मेळूना हांवें इस्कॉलांत 7वे क्लास आसतना डायसिस लेवलार कोंकणींत प्रबंध स्पर्धांत पयलें इनाम मारला आविलाच्या सांतेराचा प्रबंध महाप्रबंधाक 7वे क्लासांत पयले रांग मारला ते अजून म्हज्या टिचरांक कुठं आसना म्हळ्यार ताका एक हांव जेन्ना आमी दुबळेक्यान जाल मारले की तशें भोगप वय अजून स्टुडंट म्हणल्या उपरांत ती टिचरीक मागीर तांकां घर भोगता ताच्या उपरांत 8वी तान 10वी म्हणसर हांवें मिलाग्रिस केलें को एज्युकेशन नासलें पयलें फातर वास जाल्लो ते काकी पॅन्ट घालून पॉप्युलर वय ते मागीर आमी PUC तावन डिग्री म्हणसर एलोशियसान गेल्ल्या तशें हांव दिसा काम करता 10वी जाल्या उपरांत हांवें जितलें काम करीचे घराक पावना सगळ्यांक घरची ल्हान 7 जाणां आसता सगळ्यांक आवडूंक जाय तूं 7वो हांव 7वो लास्ट निमाणो
तशें वावर करच्या खातीर हांव पयलें म्हाका आर्टान मस्त कलेन मस्त आसक्त तशें म्हज्या वडला भावान सांगलें BGM फायन आर्ट्सांत BGM बेलूर ग्राम मामात BGM फायन आर्ट्सांत हांव आर्टाक जॉयन जालो आर्ट आर्ट शिकोंक वय आर्ट शिकून ताणें उर्बान बरें पळयली 6 म्हयन्यान म्हाका सायमन आर्ट्स कापितानान काम मेळ्ळें वय पत्राचेर बरोवचें आयकतल्यानी उडास दवरचो बरो कितें कोताय मोदें तशें केल्यार काम मेळटा वय तशें सकाळीं ताव न्हू 8:30 ताव न्हू हांव कुलशे करता न्हू कापितान सोलून येतालो म्हणल्यार दिसा 12 रुपया सांबाळ आतांचे पेप्सी गोंचे पयशे 12 रुपया सांबाळ आनी कितें दिसा सांगताना थोड्या मूळ काणी कोणाक वता 12 रुपया सांबाळा खातीर म्हळ्यार हांवें सांजे कॉलेज वचूंक आहलें तेन्ना कुलशे करता न्हू हांव मारोडीतान भितरतान देंवन या जयसी करतान भितरता न्हू कापितान पावतलो तेन्ना हांव न्हू 8:30 जॉयन जाल्यार 5:30 पसून काम आसतालें सांजे 5:30 नांव न्हू तेन्ना कॉलेजीक येचें आहलें थोडे बटेन नांव एलोशियस संजय कॉलेज वय लीना फर्नांडीस आहली म्हणाली बरो उर्बे तरणाटो आमच्या संजय कॉलेजीक जॉयन कर फीस तिथे बांधता म्हणाली म्हजी तशें म्हळ्यार कश्ट आहलें स्टार्टींग 12 रुपया सांबाळ म्हळ्यार म्हयन्याक 300 रुपया जालो त्या हप्त्याक सांबाळ मेळचो आहलो 2 वर्सां हांवें काम केलें सोडटाना म्हाका 22 रुपया 50 पयशे सांबाळ PUC सांगता मुतर मागीर 22 दिसाक जाल्यार तांचो एक आतूर आहली काम शिकलो इमाज मळोवंक शिकलो माती मुड्डोंक शिकलो माती गुड्डोंक शिकलो थोडे कडचे इमाज पळयतना आतां उडास ही इमाज म्हज्या टायमार केल्ली म्हणून म्हाका मस्त अवकाश पेंट करूंक दोळे सोडोवंक थोडे इगर्जीन फायनलां पळयता म्हजो उडास येता बरयल्ले थोडे उडास येता कुर्साय म्हळ्यार बरयल्ले उडास येता तशें हांवें मागीर केटरिंगाक जॉयन जालो इरोड्स म्हळ्यार केटरिंग आहलें रजेंत हांवें घालें पास्काच्या पासा दिसा पास्काच्या पासा उपरांत एक प्रोग्राम सुरू खाजारां सुरू पयलें एप्रील म्हयन्यान खाजारां चड जातालीं तशें खाजारां आदल्या दिसा शेनवारा थंय सायमनाक काम केलां सोमारा हांव थंय जॉयन जालो सांगानासतना थंय सांगानासतना मागीर हांवें सांगलें भावाना म्हाका पयशे देखून हांवें तांची चूक न्ही तांचो सांबाळ ताणें म्हाका ते म्हाका मस्तू एकीनपणी प्रामाणीकपणे शिकूंक अवकाश करून दिला आनी डेडिकेशन काल आमी शिकयला आनी ते बरे मनीस बरें आतां जाल्यार म्हजो सर म्हाका मेळटा तो म्हाका म्हणटा प्रवीण तूं इतलो व्हडलो जालोय म्हाका पळोवन खुशी जाता म्हज्या ऑफिसाक कॅबिना मुखार बसताना हांवें म्हणजे सर तुमी हांगा बसा हांव थंय बसता म्हणजे ना एका टायमार हांव थंय बसलो न्ही आतां तशें आनी ते बरे मनीस ताच्या उपरांत हांव मागीर केटरिंगाक जॉयन जालो न्ही तशें केटरिंगाक जॉयन जाताना खाजारांत दिसाक 25 खाजारां त्या टायमार खाजारां म्हळ्यार बारीक कश्ट केटरिंगाचें काम प्लेटी पळय केटरिंग बसून नातली आनी हांव दिसाक काम करून नायट कॉलेज घेतालो थोडे रातीक रोसाक बंकर न्ही नायट रोसाक घेतालो म्हळ्यार गरज आसतली आनी एग्जामा टायमार घालंक म्हळ्यार हांव रात सांजेर केटरिंग रोसान घरा वचून न्हांवन सकाळीं एग्जाम म्हळ्यार दीस उरली एग्जाम डे आसता नायट आसतात धाकटी एग्जाम व्हडली एग्जाम फायनल डे आसता रातीक पंत्या 3 वरां वाचूंक बसचें सकाळीं 9 तावन 12 म्हणसर एग्जामा येचे 12:30 टाय घालून बेंदूर लागायचे 3:30 फंक्शन जालें घरा वचून न्हांवन सांजेर परतून रोस अटेंड करचे रातीक परतून तशी परिस्थिती तशी जाली की म्हळ्यार शिक्षक म्हजो दिनी एक दीस हांवें वेस्ट करूं ना 10वी जाला पळय आज म्हणून सरी आतां हांव म्हणजे 30 वर्सां एक्सपिरियन्स जालें 19 वर्सां 10वी जाली आज म्हाका 46 जाली आज बर्थडे आज न्ही आज 50 वर्सां तशें म्हणटाना 30 वर्सांचे एक्सपिरियन्स मस्तू शिकलो हांव तशें थोडे पटे म्हळ्यार तशें कश्ट शिकिल्ल्यान थंय हांव न्हू हांव कॉलेज जाल्ल्यान हांव गल्फाक गेलो एक ब्रेक कोंकणी भाशेंतले कितें कार्यक्रम आमच्या सांगता आसा प्रवीण तावरो तुमी येदोळ तुमकां कळ्ळें आसतलें प्रवीण तावरो कितें आमी आज पळयता तो न्हय कितें आमी न्हय म्हणटा तो वय हे ताचे मल्टिपल व्यक्तित्व आसा आनी ताणें काडले कश्ट आसात आमी सुमार उलयले राव आमचे सांगता पळय V4 न्यूज कोंकणी भाशेंतले केत्रां एक ब्रेक काडया स्वागत मगोजन कोंकणी भाशेंतली नकेत्र ह्या कार्यक्रमाचा आमच्या मध्ये आसा प्रवीण तावरो एक यशस्वी
आपल्या जिविताचो एक एक्झिक्युटिव्ह जावन CEO या एक्झिक्युटिव्ह या तुका PRO या मार्केटिंग मॅनेजर अशें जावचें जाल्यार मुस्तू जाणा भुरग्यांक आज सगळ्यांनी टाय बांदून सेंट मारून बरे पॉलिश शू घालून वचोंक मोन आसा बट ताका कॅलिबर कितलें जायचें क्रेडिबिलिटी कितली जायची काही व्हडले काही हांव म्हज्या आवय बापायच्या गुस्तार MBA मसर करता ताच्या उपरांत करता नो 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 आतां आमचें पुरो लायफ MBA स्टार्ट जालें न्हय आमी तें MBA सब्जेक्ट जावचें तितलें आमचे कडेन आसा करेक्ट कित्याक म्हळ्यार आमी मार्कावन तेणे दडोन 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 वयर आयल्या तूं गल्फाक वचून हांगा तो इतले कश्ट आनी गल्फाक वचून तुजें लायफ तुवें स्टार्ट केलें कशें गल्फाक स्टार्ट केलें ताच्या काही पहिले रेमांड हांवें सांगलें पळय तुका सायमन काम करनाला पळय 8 वर्सां ते हांव डेडिकेशन शिकलो आनी कितले प्रामाणीकपणान काम करचें इतलेच घंटे काम 5:30 काम करचें तें हांव शिकलो ताच्या उपरांत थंय शिकिल्लें काम म्हाका उडपी गीता मंदिरांत पत्रार भगवद्गीते श्लोक बरोवचे एक अवकाश आर्टिस्ट महाराजा मार्बल्स कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळें म्हाका ती उर्बा मेळ्ळी म्हाका एक 3,500 अक्षरां बरोवचे अवकाश मेळ्ळो भगवद्गीता श्लोक बरोवचे अवकाश मेळ्ळो ते म्हणजे बाग स्पेशल म्हाका उडपी गीता मंदिर येताना बघता मुझे ल्हान देणगी आसा भगवद्गीता संस्कृत श्लोक बरयले ते म्हाका थंय इतलो बरो ताचो माया म्हाका पळयताना मातसो त्या स्वामीजी भगवद्गीता आमी हाका गेल्यार खंय वता इस्रायल गेल्यार थंय कोंकणीन आमचे बापा बरयला कन्नडान आमचे बापा बरयला पळय लेक्शन आमकां आयो तशेंच हे एक वय आनी म्हळ्यार म्हज्या घरा तिनूय धर्माचे बूक आसात भगवद्गीता आसा कुराण आसा म्हज्या लायब्ररीन 800 बूक आसा वय थंय हांव शिकिल्लें जाल्ल्यान म्हाका तें एक उर्बा अजुनूय म्हजे कडेन हांव गल्फा गेलो गल्फांत कशें जालें गल्फांत हांव गेलो पयलें इंडस्ट्री गेलो हांव एक्चुली हांव हांगा केटरिंगांत आसल्यान हॉस्पिटॅलिटी म्हाका बारीक सेवा करची उर्बा पयशे म्हणनी एक लोकांक मेळची लोकांक सेवा करची ल्हान गरजो आनी व्हडली गरजो ती सेवा तशें हांव केटरिंगांत आनी सेवा करून आसलो न्हय ती म्हाका गल्फांत हॉटेल इंडस्ट्रीन काम मेळ्ळें डायरेक्ट कॅप्टनाचें जॉब मेळ्ळें हॉटेल फ्रंट इंडियन रेस्टॉरंट म्हणून आहलें तशें थंय काम केलें 1.5 वर्स पासून काम केलें एक राती बरें काम चलतालें राती दुसरे दिसा पार्टी जाता दुसरे दिसा सकाळीं ईदा टायमार हॉटेल गॅस लीक जावन पण फुटलें हय ब्लास्ट जालें ताका मार्गार वेहिकलान कांय नातली कोणाक मोरूं ना कोणाक डॅमेज आनी कांय आमी रुमांत आसले आमी चावी काडून वचून हॉटेल सोदताना हॉटेला फाटला बागिलतना सोदचें गे तशें थंय जाल्ली फस्ट म्हजें हें आनी थंय काम करनासतना हांवें मागीर हॉटेलांत आमकां बंद पडलें म्हळ्यार आमकां जेवंक हॉटेलाचें खावंक जाय आसलें हॉटेलां सील केलें पुलिसांनी तशें फ्री दितात न्हय मागीर 1 म्हयनो पळयलें मागीर तांणी जेवण बंद ताका बी घालें मागीर जेवणाक कश्ट जालें दितालो गल्फाच्या विशयान गोत्ता आल्ल्यांक अच्छा सांगता या एक्झॅक्ट गोत्ता कश्ट जालें म्हळ्यार अशें की लास्ट जेवणाक 1 रुपया दिरामे नातलो पण मागचे बाजार वचूंक पयशे ना आनी त्या टायमार पयशे 97 घेता जाल्यार पयशे एक्सपेन्सीव पुरा फोनाक आनी पुरा ताच्या उपरांत घालें जाल्यार आमी 4-5 जाण उरले आमी हॉटेलाक येचे आहले 1 दिराम घालून घेवन 5 पराठा घालून घेवन एकच गाडी काडूनचे आहले तशें 5-6 दीस पळयले सो थंयसर हॉटेलाक सिक्रेट काडले आनी हॉटेल च्या बंद केलें बंद केलें वय मागीर काल गेलें म्हळ्यार आमी राती काल खाते भूक लागून म्हळ्यार राती लेट न्हिदचे 3 वरां न्हिदचे सकाळीं 3 वरां उठचे परा उठल्यार भूक लागता त्या म्हळ्यार जेवणाचो टायम तुमी अवॉयड करचो जाल्यार भूक लागता ना 3 दीस 4 दीस पळय भुकेन मागीर कश्ट जालें वत पट मागीर एक दीस सोडया जालें बंद करया मागीर सांगलें आमी सोडून चलता सोडून आयल्यार गांवाक आयलो सो म्हयने बॅन पडले गांवाक आयल्यार घाल म्हणजे केटरिंग बाप ते सोडून येतलें न्हय हांवें गांवाक आयल्या दिसा सकाळीं एअरपोर्टान देवलो सांजे फोन केलो केटरिंगाक गांवा पावलो सांजे रोस ये म्हणलो तशें 6 म्हयने केटरिंगान काम केलें शेजारी केटरिंग स्टार प्रकाश केटरिंग म्हणटा आनी काम करूंक तुका उर्बा तांणी केदाळे म्हणचे केटरिंगारांनी प्रवीण केदाळे आयल्यार आमचे आसता केदाळे म्हणून तशें केटरिंगान 6 म्हयने काम केलें म्हणजे बॅन मुक्त जालें न्हय परतून दुबय विजिटर केलो मेजून 18 दिसांनी परतून हॉस्पिटलांत काम मेळ्ळें
ते म्हणजे Hospitality हॉस्पिटल hospital हॉस्पिटल ते केटरिंग इंडस्ट्री प्लस हॉस्पिटल फ्रंट ऑफिस मॅनेजमेंट ते इतल्या बरें जातालें म्हळ्यार व्हडले व्हडले VIP गेस्ट आनी मेळटाना फिल्म स्टार ते बरें मेळटाना लायफ स्टायल चेंज you studied the mannerism कशें तांकां सर्वीस कर तांकां मेळचें तांकां हॉस्पिटल ओपन पावोवचें इवन ल्हानशें एक रिपोर्ट खातीर एका मनशाक तेकडे बसोवन ताका पांयार हांवें ताण दिवचें पुरे टेबलान तुवें तेचे हांवें ताण दिवचें ताका इतली खुशी जाताली की म्हळ्यार एका मनशान ह्या मनशाक सांगलें पुरो कामां जाता म्हळ्यार तो हांसो पळोवच्या खातीर तूं तितलें काम करतलो म्हाका मरे एक मनीस ताणें कित्याक कश्टाचें पाप तो एक भलायकी निमते आयला सो ताणें पुरो डॉक्टरांच्या वळखना किचन डिपार्टमेंट वचून हांवें ताचे फायल वचून त्या मनशा कडेन डिपार्टमेंटाक वचून त्या मनशाची फायल फायल बरो अर्ध घंटा रिपोर्ट आनी पुरो रेडी you are the employee there हॉस्पिटलान एम्प्लॉय जावन फ्रंट ऑफिस पळयतालो इतले खुशी जाताले सेवा पळोवन आपले इतली खुशी जाली की थंय तुमचें कल्चरल लायफ कशें आसलें कल्चरल लायफ थंय दायजी दुबाय म्हणून सुरू जालें हांव कोंकणी पत्रांनी बरयतालो ना तशें डायन कोंकणी पत्रांनी बरयतालो कोण प्रवीण तारा कुलशेखरान बरयतालो पयल्यान बरयतालो पूण कोणे वळखी ल्हान बरोवचें आहला कोणी कळनातले मागीर सडन कांय म्हणूंक जाता बरोवंक जायना बरयतालो मस्त आशा आतां अजुनूय लेखान बरयता ते अवेरनेस लेखान बरयता पुरो आस्ते विशयान बरयला फेसबुक कशें हें करतात डोंगी करतात कशें फेक करतात त्या विशयान अवेरनेस मस्त बरोवन आसा आदल्या हप्त्यान प्रेझेन्स इन ब्लेसिंग ओनली बरयलें केटरिंगाक पाप तांकां आनी खासारां जाता तांकां पेमेंट दिनात एका वर्गाच्या लोकांक म्हळ्यार कामाक काम करयतात तांकां पेमेंट कित्याक दिनात म्हळ्यार खासार गद्दाळ्यान करतात ताचे फाटल्यान तांच्या फाटल्यान वावर घेताले म्हाका सगळ्यांक वळख आहा न्हय तांकां तांचे हांवूय आयला म्हाका काजारा घाल्ले फोटो घालचे पयशे येवना कळ्ळें न्हय हांवें तशें पळयलां कित्याक म्हळ्यार हांवें 25,000 वयर लोकांनी पयशेच दिवना काजारा फोटो घाल्ले पूण ते पयशे हांवें भरती करून दिचे भरती करून दिचे ती गजाल तशें ती आनी एक गजाल ती जावचे अपसेट डावनात लायफांत आसतात तशें म्हणून हांव मागीर डायन दिसा पळयलो प्रवीण तवरा म्हणून आयकलां हांवें बरयताय मस्त कित्याक दोन जाण दायजी दुबाय भरती केलें थंय टर्नींग पॉयंट जालें थंय दायजी दुबाय भरती जाल्या उपरांत तांचे आमचे एक्टिवनेस पळोवन मागीर म्हाका फ्रांसीस फर्नांड खासियान ड्रामा तूं बरो एक्टिव्ह आसा कित्याक ड्रामान तसं म्हाका मतलबी संवसार ताणें सांगचे स्टायलीर तूं सांग तुका ड्रामा धाकट करता ताणें हांवें स्पीड बरो मनीस मात कालजांत इतलो हंबल मनीस तो म्हणलो प्रमाणे आमचे आनी आमचें डेडिकेशन राती 8 वरां प्रॅक्टीस येत आनी राती कितली लेट जाताले पूण प्रॉब्लेम पावयताले मनीस तशें हांवें मतलबी संवसार ड्रामा ऑर्गनायझींग दुबाय आनी शारजांत 2 एक्टींग केलें मतलबी संवसार दुबलास रोल एका सिटी खातीर एक 15 सीट दिना म्हणची हांवें एक दुबलो म्हणजे तर भुरग्यांक शिकचा नाका म्हणजे भुरग्यांनी गव्हर्मेंट इस्कॉला घाल म्हणचे तर शर्मा वर्मा तुम्ही सांगचे न्हय म्हणून ते एक ल्हान डायलॉग तो लोकांची विसला पळोवना डायलॉग रावयलो नेक्स्ट डायलॉग आयकायचे न्हय डायलॉग रावयलो देखून पंच दिवचे पंच डायलॉग रावयचे बरं लोक विसले मारतना नेक्स्ट डायलॉग कळना न्हय देखून तर मागीर लोकांक परतून आवाज सुरू केला तशें थंयच्यान मागीर कोंकणी तूं एक्टिविटी मस्त जालें हांव डायन आनी बरें एक्ट करताले डायन आनी वॉल्टर आनी ते दायजी दुबाय सुरू केला कोंकणीचे अवेरनेस बदलले ते दुबाय पयलें कशें आसलें म्हळ्यार इंग्लिशान चलतालें बरें कार्य दायजी दुबाय सुरू जाला पण कोंकणीचो इतलो मोग वाडलो की सगळो कोंकणीच मालवलो कोंकणीचो विशय तशें आमचे कितले प्रोग्राम एन्युअल डे आनी कोंकणींच चलताले आनी दुबळ्या ल्हानाक येवंक अवकाश आसलो व्हडल्या सूट घालून तर हेजे अवकाश नासलो ल्हानाक येवंक अवकाश आसलो तशें म्हाकाय सोदून ल्हानशे रुमांत रावतलो म्हाकाय सोदून आयला ती तशें हांव जॉयन जालो ताच्या उपरांत दायजी दुबाय वेबसायट सुरू जाली अल्टे म्हणलो म्हाजे फोटो आनी काडटात तशें म्हणून तांचे ग्रुपाक हांव फोटो काडटालो ताका टायप करून दितालो तशें ताची कोंकणी भाशेंत आनी सावार टायप करून दितालो तशी गजाल वाडोवन वाडोवन कोंकणी आमचो दायजी दुबायन मस्त हें वावर जालो थंयच्यान मागीर भायर येना तांचे पुरो भायर येना मास्कात थंय पुरो कोंकणीचो वावर वाडोवन गेलो वय ते एक म्हाका प्लस पॉयंट म्हणून येता दायजी दुबाय जाल्ल्यान मागीर थंयच हांव न्हू दुबाय एका 8 वर्सां 10 वर्सां काम केलें 97 2005 म्हणसर 96 हांव न्हू 2005 म्हणसर दुबाय आसलो मागीर हांव गांवाक आयलो गांवाक अवघर वय अवघर देखून ऑल्टी म्हणालो गांवाक कसो येता न्ही रे आमच्या गांवच्या ऑफिसाक एक तूं हें काम करता की म्हणून तशें हांवें म्हळ्यार काम आनी सोडून येवन गांवांत गेलें तो निर्धारा विशयान म्हाका सांग मुस्त जाण त्या प्रायाचेर गल्फ सोडून रावचे जाल्यार तूं हांगा जाल्यार केदें व्हडलें तुका ऑफर दी आतां हांव म्हजें चलो जाल्यार 2010 म्हणसर पासपोर्टूच करूंक ना गल्फाक पडलो वचोंकूच ना
हांव हांगाच वय. तुमकां ते निर्धारक आनी कशें म्हळ्यार आतां मुस्तुजोणाचे क्रॉस रोडार आसा जाल्यार आमी ब्रेक काण घेया मागीर ते करेक्ट कोंकणी भाशेंतले लेखित्र ह्या कार्यक्रमांत आसा आमच्या मदीं आसा प्रवीण तावरो एक आपणाचें लायफ कशें आनी आज शायनींग जावन आमच्या मदें कसो आसा म्हणल्या विशय आसा हांव एका जंक्शनाक घेवन रावला तो राव आमच्या सांगता पळया V4 न्यूज कोंकणी भाशेंतले लेखित्र एक ब्रेक काण घेया स्वागत मोगोच्यान कोंकणी भाशेंतले लेखित्र ह्या कार्यक्रमात आसा आमच्या मदें आसा प्रवीण तावरो दैजी वर्ल्डाचो मार्केटिंग मॅनेजर आनीक तितलें मात न्हय तो ताच्या प्रोफेशनांत थंय आसा जाल्यार ताच्या जिवितांत ताचें जिवीत एक विचित्र एक स्ट्रक्चर तें ल्हानतावन आज मुसर एक विचित्र स्ट्रक्चर प्रवीण सांग वायटीन दिल्ले ऑफर तितल्या धैर्यान एक्सेप्ट करूं कशें जालें तुका कित्याक म्हळ्यार गल्फांत काम सोडून गांवांत येवन रावतले बारी अनिवार्य जाल्यार मात रावता सोडल्यार तुजे बरी सोडून येवन हांगा करूंक जाता म्हणटले कोणी बारी रायार हांवें पळयल्लें होय म्हणजे एक रेमांड म्हाका एक आशा आहली एक म्हणजे खासदार जावचे पयलीं घर जायचे म्हणून घर जाय जाल्यार त्या ल्हानशा सांबाळान घर जायना घर म्हळ्यार आवय बापायच्या सांगता घर घी म्हणजे एक स्वंत घर जायचे वय वय आमच्या आतां हाडलें हाडें वय पयलीं आमचें स्वंत घर आसलें ते ल्हान जालें मागीर आमी बड्याच्या घराक आयल्या 10 वर्सां बड्याच्या घरांत आसल्या ताच्या उपरांत सगळें कुटां मोडलें जाताना घर जायचें म्हणलें सगळें म्हणजे फॅमिलीन ते पयलें घर केलां हांव निमाणो जावन पयलें घर केलां हांवें पण म्हाका एक चॅलेंज जाल्लें पयलें काम अशें उलयतून वय तशें म्हाका एक या चॅलेंज जालें घर करचें देखून ह्या सांबाळांत हॉस्पिटलांत मस्तू सांबाळ नातो त्या टायमार मस्तू नातलो मागीर हांव खाला करतालो म्हणल्यार हॉस्पिटलांत सकाळीं 8 तावन हांव ड्युटी करना फ्रंटा बेस हांवें सांगिल्लें बरें रातीक 9 तावन वय राती 9 तावन पंद्यार 3 वरां डिस्काउंट पार्ट टायम करतलो डिस्काउंट कालें काम डिस्काउंट 12 अटेंडर जा म्हाका हॉटेल इंडस्ट्री बारटेंडर एक ते सायक्लोन बार आसलें ते गांवांत आमचो ऑलवीन पायस म्हणून एकलो आमचो फ्रेंड आहलो तो बार ते ब्रांक तो बारांत मॅनेजर जावन आहलो हेड ताणें म्हळ्यार कामाक येता जायत पूण सांजेर एक 200-300 दिराम दिताना एक टिप्स आनी मेळटाले बट भुरगेपण आनी तशें हांव रातीक सकाळीं 8 तावन 8 हॉस्पिटलांत ड्युटी करना रातीक 9 तावन पंद्यार 3 वरां वचून डिस्काउंट पार्ट टायम करना 3:30 कोच 4 वरां न्हिदचे 3:30 तांचे कोच येता 4 वरां न्हिदचे 7 वरां उठचे 7:30 परतून नावून हॉस्पिटल येवचे परतून न्हीद पावताली न्हीद पावनातली पुरो समजतली बट एज तशी तशें आहली आनी एक उर्बा आहली आनी घराक घर बांदीचें म्हणलें तें सपन हांवें एक घर बांदून जालें कितल्या वर्सां तें केलें तुवें हांव एज ऑफ 30 हांवें कितल्या वर्सां भितर केलें डिस्काउंट 2 वर्सां काम केलें तशें इल्लें डिस्काउंट ताणें बरें ताणें म्हाका बरें ऑफर दिलें बरें घर पळयतलो ऑलवेन पायस ताणें म्हाका ऑफर दिल्लें आमचो गांव सांबाळ्ळें कश्ट करताले आनी हांव डेडिकेट म्हळ्यार ऑनेस्टली आहलें आज म्हाका पयशे आनी तांचे बरोबर आज म्हाका खंयच्यान येतलें म्हाका काम करचें उरपा आवय आनी म्हाका घरान सोडटाले रातीक आनी जेवण दिताले घट्ट तें बरें आहलें मागीर ताच्या उपरांत हांवें काम सोडचें प्लॅन केलो वाळटीक सांगलें गांवांत आमचें ऑफिस आसा मार्केटींग करताय की तुका इतलें कमिशन दिता आनी इतलें सांबाळ दिता देखून हांवें म्हाका हें फिल्ड नवें कित्याक म्हळ्यार हॉस्पिटलांचें केलां पयशे काणून सर्वीस करता सो उदळ वचून फ्री सर्वीस म्हयने चाकरी सांबाळ करण्याची आनी म्हयने चाकरी सगळ्यांक सांबाळ करचें हें काम तशें हांवें जायत म्हणून सांगलें जायत केला उपरांत खोडयाळां लोकां मेळाचे कसले बिझनेस दिवचे कसले सर्वीस दिता तें सांगाचें 1 to 1 वय आनी काला हाडल्यार हांवें सांगान वाळटीक दिवचे ताणें घालचें पेज डिजायन पयलीं तोच डिजायन करतलो तशें मागीर हांवें कालें केलें मोजेड घेतालो पॉझिटिव्ह एटिट्यूड आसता तुका आसा हांव खंय गेला पॉझिटिव्ह एटिट्यूड आनी म्हाका कामाक टप्पा जायचे आतां तुवें पळयलें तुजें उलोवन आसतना एक ओबिच्युरी आयली तें करेक्शन धरलें वय म्हाका डेडिकेशन जायचें कमिटमेंट आनी डेडिकेशन आसल्यार तूं लायफान सक्सेस हांवें देखून कालें केलें ऑनलायन युट्यूबार पॉझिटिव्ह टॉक आयकोवचें म्हाका बारीक खुशी हांव नेगेटीव मारूं नये आतां जाल्यार कोरोना हांव मेळना पॉझिटिव्ह घेतालो आसचें बिंदास आसचें हांवें तशें युट्यूबाचेर पॉझिटिव्ह टॉक मेळटा थोडे गुरूचे व्हडले व्हडले टॉक्स आसतात आनी हाऊ टू कम आउट लायफ म्हणजे कशें लीड केलें लायफ आयुश्यान टॉक्स मेळटा ते खाणान तसो आयकोवचें कशें जायचें कोलें पुरा प्रेक्षकाक एक हिंट उडास दवरचो पडटा न्ही आसली फॅसिलिटीज वय यूज करचें आनी ते इतले पॉझिटिव्ह टॉक्स लायफान आपलें खंयचें ल्हान जावंक ना खंयचें काम जावन करचें तूं म्हणजे आतां ऑफिसाक गेलें आतां हांव तुला च्या दिता उदक दिता
पूण म्हज्या मतीन हांव मॅनेजर म्हणलें म्हूण that is पूण म्हाका सेवा दी आतां अशें आतां हांव केटरिंगान कोणी आयल्यार वेटर नंबर लावन वाडोवंक येता तशें म्हूण म्हजें ल्हान पोण न्ही तें पूण तांकां बार कशी केन्ना दानी बत्तर तुंबदार तर म्हणचे म्हाका आनी सड्ड वाडचे तशें ताणें म्हाका म्हजो पयलें काम केलें म्हणजे आतां सुपरवायझर जालें हीर बारोड आनी हीर केटरिंग हीर उंतुंडांड तांचे म्हणून तो खंय आल्यार म्हाका एक जेवण ते दवरतात तुजो धनी सायमन एंड कोकाले म्हणटा बरोबर आतां जाल्यार म्हणटा प्रवीण बरोबर केदाला जाल्यार म्हाका सपोर्ट ते तशें थंय हांवें त्या केदार सर तुमी दिल्ल्या त्या बुधबाळेन तुमी दिल्ल्या डेडिकेशनांत कमिटमेंटांत हांव इतलें अचीव केलां हांवें कित्याक सांबाळ हांवें पळोवना केदार सांबाळ धाकटो दुसरो विशय पूण ताणें दिल्लें सोंसणीकाय काम तें केल्लें आपलें त्या दाळा काम म्हणजे कशें एका युवकांनी आपण ते लाईफ कशें स्टार्ट करूं जाय आज MBA करून मागीर जॉब करता म्हणटात तूं काल म्हणटा काम करून मागीर MBA हांव म्हजें शिकपा सांगा म्हजे दिनेत एक दीस वेस्ट करून हांवें दीस वेस्ट हांवें सांगलें गांवांतान गल्फांतान आयलो रे त्या सांजेर येवन हांवें केटरिंगान काम केलां म्हळ्यार दीस म्हजो वेस्ट जावं ना घरा बसून नजो मायंड वेस्ट एम्प्टी मायंड डेविल्स मायंड म्हणटा तशें जावं नजो एक्टीव आसता तूं केदाळे पळय रे म्हण हांव आफूंत आसता तुवें म्हाका आतां 15 वर्सां पयलें पळयलें कसो प्रवीण तसो तो आहलो तूं बिशप हावसाक प्रेस मीट येताना तो आयलो दायजीचो प्रवीण आयलो तुवें नांव दवरलें तुवें दायजी प्रवीण थोडे पोटे हांव येवन आसा थोडे प्रोग्राम स्टार्ट जाना तो कोत्ता की थोडे भूमी पुजेक फातर घालता न्हय फाटी पळोवन प्रवीण आयलोय म्हण आयला समाधान तशें हांवें तशें रिलेशन दवरलां आनी हांव काल म्हणटा पॉझिटिव्ह मेथड कांय वाचून आनी पुरा ताता इतले मनशाचे पॉझिटिव्ह उलयता ताचे खातीर काम करता वय आनी हांव धैर्य दिता खंयच्या विशयांत आनी कमिटमेंट आनी डेडिकेशन आसल्यार लायफान तूं सक्सेस हांवें देखून म्हणचें आतांच्या भुरग्यांक म्हणचें हांवें एक आतां 15 वर्सां पयलें हांव ह्या फिल्डाक नवता आहलो थंय मस्त शिकला डेडिकेशन ड्रेस सेन्स ते पळयलो तो आतां हांव जालो ड्रेस सेन्स मेंटेन करता म्हाका म्हणटा तूं खाजार आयला म्हणटात पूण मुखल्या मनशाक मेळटाना व्हडले व्हडले दनयाक कोडयालचे व्हडले व्हडले बिल्डरांक मेळटाना दनयाक मेळटाना थंयच्या ऑफिसान त्यो कशें हायजिनीक जावन आसचे काडचे क्लीन जायचे तुवें मुखल्या मनशाक पळयताना शिकलोय की या न्हय म्हणजे जीन आयल्या उपरांत मस्त शिकलो प्रेझेंटेशन पावसान जाल्यार बिस्ताम चप्पल घालायचे न्ही कळ्ळें न्ही तुवें डेजिग्नेशन सांबाळचें पडटा तुजें पोजिशनार तूं सांबाळचें पडटा ते तुका कला म्हळ्यार तूं एक म्हळ्यार आतां मनीस चिल्लर तो ल्हान गाडयेर आयल्यार ताणें चिल्लर करचें मनशाक त्या मनशाक स्टँडर्ड तूं वाडल्या उपरांत तुजें मोत वाडल्या उपरांत तुजें बिझनस वाडला त्या ताका तुवें वाडाचें म्हळ्यार तुवें म्हणचें घरांत हांव भायर सरतना तूं खंय येताय म्हणलें आलोचन कर तुवें ताच्या खातीर ड्रेस कर तुजें परफेक्शन कोणाक मेळटे त्या मनशाची चिंता आपल्या मतीन दवरचें कोणाक मेळटा तो मनीस कसो त्या मनशाचे तो उठलो न्ही ताका मेळटाना तुजें काय तुजी कॅपॅसिटी चप्पल घालून गेल्यार देखून तुवें सीसीटीव्हीचेर पयलेंत पळयता भायर पळयता आनी तुवें भायर पळय बसतना ताच्या सिक्रेट थोडे पुरा भायर बसतना तुवें पेपर वाचतना तुवें जाणार पूण वट्रासी खंयचे पेपर मोबायलार गेलचे न्ही एक बरें पेपर वाचचें ताका वो मनीस हो बरें मनशाक स्टँडर्डायझेशन कळटा ते ल्हान ल्हान विशय सांगता म्हळ्यार तुज्या पॉझिटिव्ह त्या मनशाक तुजे वयर गौरव येवन तुका भितर आपोवचे बरें जायचें नंतर तो बायला भितर सीसी कॅमेरा पळोवन आनी टायम दिवचे टायम दिवचे पयलीं 5 मिनटां पयलीं पावल्यार ताका खुशी हो टायमार आसा आनी दिल्ली कामां टायमार तुवें मुख दिल्यार आपल्याक तुका खंत आसना आतां हांवें कितली ओबिचरी घालता रातीक म्हजो कॉल येतात म्हाका इंग्लंडाचे कॉल येतात पयले हांव घाल सोडटा कळ्ळें न्ही तशें तुजें काम तूं पक्का करता अवकाश करून येवन वचो आनी तुवें हांवें तुका तेन्ना म्हळें न्ही तुज्या कामाचेर तुका मोग आसाचें आतां हांव म्हज्या कामाचेर एन्जॉय करता म्हणजे लायफ आहा आपलें म्हज्या जॉबाक एन्जॉय करता आनी म्हजो बॉस मस्त सपोर्ट फ्री सोडला प्रवीण काला करता नाका खूब धैर्य आसा म्हयन्या जाग्यार हांव करता तशें तूं जॉबाचेर तुज्या जिल्ल्या तुवें मिसांवाचेर तुका तुजेर मोग आसाचें तूं कालें करताय कितें दिता आनी तूं उरलें वटा संबंद वळयतना तुवें बऱ्यान आसाचें आतां तूं हांव तूं पत्रकार जालो हांवें तुजेर राग कित्याक एंड ऑफ द डे वी आर फ्रेंड्स हांवें तुज्या सगळ्याक देवान ताचो दीस पडतो ग्रास दिला तशें म्हणटा तुवें राग करून कांय करूं ना न्ही हांवें 15 वर्सांनी पळयलां हांव गाडयेर गेलें म्हणटा थोड्यांनी ओडले म्हणजे ओडलो जावन जाला अरे हांवें काम कर हांवें तें अचीव केलां जाल्यार मुखल्या मनशाक काला बेजार न्ही तुवें म्हजे संतोश वाटयता कळ्ळें न्ही देखून हांवें म्हणचें रेमंड डेडिकेशन आनी परफेक्शन तुजें आसाचें तुवें टायम मेंटेनन्स तुवें वेळार पावपाचें एका फंक्शनाक तुका आपयलो तुवें वेळार पावपाचें तुवें म्हाका सांगलें म्हणलें तुका हांव खंयच्या हांव थोड्या फंक्शनाक म्हाका मस्त एटेंडन्स आसता इन्विटेशन मस्त आसता
दिसा रातीक 5 काजार असले आसा पूण 5 काजारांक अटेंड जाता इल्लो तरी वेळ तरी 15 मिनटां 20 मिनटां जाता मनशाक दाखोवन आद सेकंद दिवन येता कितें आपलं तसो न्ही ताणें कितें करा लोकांक भरती करचे मोगा ना पयला सो टायम कोडयाळांत लाखभर लोक आसा वय तांणी आपोवचे 500 जाणां 500 जाणां परंतु म्हाका काय मिसला म्हणटाना हांवें मोग दोन पावपाचें रातीक सांजे 7 वरां सुरू केल्यार आपले 11:30 बसून 5 वरां मेळ येता तांकां अटेंड ते कितें म्हळ्यार ताणें मोगा ना पयला देखून ते टायम सेन्स दवरीचे आनी आमच्या फंक्शनां लोक येना म्हणून सांगितल्यार आमी गेल्यार मात बाटर सिस्टम वय गे आतां हांव म्हाका लोक मानता कितें हांव सगळ्यात उलयता म्हाका राग म्हणलो ना कोणाक तुवें पळयला केदाळ उलय तूं रातीक उलय तसोच उलयता सकाळीं उलय तसोच उलयता म्हळ्यार तुवें कामांत तुजेर मोग घाला कामाचेर तुका अरे काल म्हळ्यार आतांच्या भुरग्यांक म्हळ्यार आज शिकून फाल्यांत म्हाका व्हडलें काम मेळाचें व्हडलो सामको पयलेच दितीचे हांव 3 म्हयने उपरांत जॉयन जाता आनी मेळनातल्यार असाय जाता वय अनरेस्ट जाता वय तशें जावन नजो कित्याक म्हळ्यार तुका कितलें काम म्हळ्यार इस्कलान शिकचें की प्रॅक्टिकली जानवाय करच इस्कलान तुका बेसीक पुरो दिता फॅमिलीचे कशें सपोर्ट जाय फॅमिली वय कित्याक यू आर 24/7 वय वय म्हळ्यार म्हजी मिसेस रेनिटा म्हणलें ते नर्सिंग फिल्डांत जालें आतां ते लेक्चरर आतेना कॉलेजान फादर मला सदां जाल्ले पयले लेक्चरर जावन आतां तूं आतेनात आसा नर्सिंग आसा बरें एमसी आनी प्रकार एमसी आनी वी आर फ्रेंडली सुबिता वय आमी वी आर शी इज रियली अप्रोचेबल ताका हांव कोंकणी ताणें पुरो बरोवन आनी दिता ताची बोलोवची भास आनी ताका बसून म्हळें तुजी कोंकणी भास बरी आसा कोणें तुका बरोवन दिवचें जाल्यार म्हणचें हांव म्हणचें म्हजे प्रॅक्टीस करून वचूंक पयलें कशें सांगच्या पयलें सांगाचें वय न्ही कित्याक म्हळ्यार लोकांनी कोडी करच्या पयलें बरें हाळे तूं 90% बरें उलयल्यार लोक बरें कान घेना 10% वाय केल्ले मिस्टेक म्हणल्यार लोकांक वय देखून आमचो मनीस नेगेटिव्ह सोड इंट्रस्ट करना पॉझिटिव्ह विशय उलोवंक दवरना ते 15 वर्सां बरें काम केल्यार एका ल्हान विशयाक तुका ते चुकीदार करचें म्हणटा ल्हान विशय ते आमी नेगेटिव्ह सोड इंट्रस्ट करना चरको एक आसा इथन राफायल तो म्हणजे बरी ताका इथन राफायल टावर वय इथन मला स्ट्रॉंग म्हणून बरे भाशेन ताका आनी तो इज अ गुड आर्टिस्ट वायलीन खेळटा आनी आर्टिस्ट म्हणजे बरें आर्ट सोडयता आर्ट सोडयता पाद्रा कुलशेकाच्या पाद्रा म्हाका सोडोवन दिला उर्बा आसा उर्बा हांवें ताका म्हणचें तूं म्हणजे विक्टर मचादा ताच्या बर्थडे गिफ्ट दिला वय उर्बा आसा देखून म्हळ्यार हांवें तांकां लायफान तूं शिक हांव आसा सपोर्ट म्हळ्यार म्हज्या टायमार हांव एकलोच कश्ट आसला तुवें तशें तुवें शिकाचें एक वयर दीस एक तुका हांव एक दीस स्टेजीर बसयता म्हाका पोव धरून जायचें न्ही वॉटर डायरेक्टर सगळ्यांच्या भुरग्यांक अवकाश न्ही तूं आतां म्हाका सांग रेकमेंडेशन म्हणलो एक शब्द आतांच्या दिसांनी वस्तू कडेन वर्क जाता आमच्या भुरग्यांक आतां युथांक आमच्या शोच्या आखेरीचो टायम आयलो म्हण दिसता म्हाका बट तूं सांग म्हाका भुरग्यांनी रेकमेंडेशन कशें काण घे जोड काण घेवचें म्हण आसा हांवें भुरगे रडटात बसून कोणी रेकमेंड करना म्हणटात रे तुवें पळयलां ना पुरो म्हणजे बुधवाराचे आमी तुगे सगळे प्रोग्राम चलता फाटले 3 वर्सां पयलीं हांवें 150 एपिसोड केले 5000 सवालां केले मस्त नव्या ताल्यांत अवकाश कर दिले आतां आदल्या बेटे म्हणजे 50 एपिसोड दोगा युवा ताल्यांत चेडवांक म्हजी ती कॉलरां तांकां बसयले प्रोफेशनल ती खेळ्ळी कालच्या रातीक दोगा जाणां चेड्यांक बसयले तांकां रेकमेंड इतली खुशी जाली भुरग्यांक म्हळ्यार हे भुरगे म्युजीक खेळटात तांचे ताल्यांत हांवें एक ल्हान दाखयलें मात तांच्या भुरग्यांक ताल्यांत आसा दाखयचें आमी सपोर्ट करीचें आमी लास्ट तासो पोतले आमी कितें सपोर्ट करीचें तेले मानव करून भुरगे आमच्या समाजींत कशें हाडीचें वय हाळे तुमी हांवें तेन्ना म्हळें आमी आमचें तें पॉझिटिव्ह आसाचें पॉझिटिव्हनेस आसल्यार तुमी जें बरें चिंतल्यार आपलें तुजें मुखलें पुरो बरें दिसता तूं बऱ्या दृश्टीन देखल्यार कोणाक रेमंड रेमंड बरो जालो खुशी जाला आमी सांगत आसल्या ते चिंतप तुका भोगल्यार आपल्या इतली खुशी जाता की त्या मनशा अशें तुजें तें आनीक बरें चिंतप उदें येता हांवें केदाळे म्हणजे हांव केदाळे पॉझिटिव्ह म्हाका म्हणचें केदाळे हो केदाळे आसून आसता खंय गेल्यार पॉझिटिव्हनेस म्हणजे केदाळे आसता हांव केदाळे हॅप्पी आसता केल्याक म्हळ्यार मायंड फ्री दवरता हांव सगळ्याक उलयता आनी सगळो मनान धरना तो तेज्या काल्याक उलयचें तशें चिंतप पासूनच रे मान तूं म्हाका सांग तुजे स्ट्रेस कशें रिलीज करताय तूं स्ट्रेस म्हळ्यार रेमंड हांवें मस्त बूक वाचता कडेक आमी आयल्या कडेच्या लेवलाक आयल्या म्हणजे म्हळ्यार घराक 800 बुकां कोंकणीचे बुकां ते जोक ना जाल्यार केले जोक बूक आसता ना जाल्यार म्हजे थोडे कोंकणी साहित्य आसा अन्य धर्मीचे साहित्य आसा मोस्ट इस्लामाचें जावं दी कन्नडाचें हिंदू धर्माचें साहित्य वाचता वाचून हांव म्हाकाच तो एकान घेता कितले बरें पॉझिटिव्हनेस दिला तो एक उतरां दिल्या ते पळयता पॉझिटिव्हनेस त्या काळाची उतरां ह्या काळाक सुख आतां वांजेल तूं बायबल वाचल्यार 2000 वर्सां पयलीं सांगिल्ली उतरां आतांय म्हज्या जिवितांत आळ पडटा जाल्यार पॉझिटिव्हनेस स्टील देर
म्हळ्यार तुझ्या तुझ्या साहित्या वरवीं आनी भितर वाचल्या वरवीं वाचल्या वरवीं मस्त वाचता हांव म्हळ्यार कोणाडे तर्काक वचना बूक वाचचे म्हजो राग सांगता तो काडचो बूक वाचला ना सगळें जाता स्ट्रेस आसता वय आसता म्हळ्यार थोडे पटे रेमांड एकत्र पटे 3-4 कामां येता स्ट्रेस जाता त्या मनशाक 3 कडेन कमिटमेंट दिता थोडे कडेन म्हळ्यार तूं ह्या दिसांनी ट्राफीक जाम जाल्यार तुवें 12:30 सांगलें मनशा 1 वरां पावता म्हळ्यार पयले दिल्ले अपॉयंटमेंट मनशान ताणें तो अर्दो घंटो लेट केल्यार ताणें दिल्ल्या उपरांत पुरो फाटले मनीस लेट तो पयल्या मनशाक सोडूंक जायना सो थंय ताणें म्हाका लेट जालो सॉरी ताणें म्हळें ताजें निसरायलें ताणें पूण तेन्ना हांवें उरल्याक ताणें टायम न्हय प्रेशियस टायम न्हय तुज्या लायफांत ह्या एका घंट्यांत आमच्या विक्षकाक दराळ विशय इट इज द मोटिवेशन ऑफ लायफ कुटुंबाचो सांगात गजाल आसा आनी रे हांवें गेलो म्हणजे लायफान पॉझिटिव्ह चिंत बरें सकारात्मक चिंता तुज्या मतींत आसल्यार राहा पळय लोक वायट चिंता बरें चिंता पूण तुवें 90% पॉझिटिव्ह चिंतल्यार राहा पळय तुजें लायफ केदाळ सक्सेस रे तूं जिणेंत जालें पयशे येता चलता पूण जिणेंत हॅपिनेस आयला राहा पळय पयशे केदाळे करियत कळ्ळें लायफान पॉझिटिव्ह आसा डेडिकेशन आसा कमिटमेंट आसा 3 वर्षी तूं कमिट तुज्या जॉबाचेर प्रेझेंट जॉबाचेर वावर करचेर तूं मोग दवरून केल्ल्या राहा पळय आतां काजार केले एमसी करते ते म्हज्याच घरचे काजार म्हणून चिंतल्या राहा पळय बिझनस न्ही ब्युटिफूल जाता तुज्या लायफाची स्टोरी आयकून आमच्या विक्षकांक कोंकणी भाशेंतल्या नखेत्र विक्षकांक भोव खुशी जाल्या तुज्या लायफांत तुवें केल्ले अचिवमेंट आनीक स्ट्रेट जावं दी तूं आतां 50% लायफ आसा आनीक 50 इयर्साचे जियोंक आहा तुवें आमी पातयेवचे सर सांत ब्रोंकतारे देव तुका आनीकी उत्तरोत्तर अभिवृद्धीक बेसांव दिवन दीत आनी ह्या कोंकणी मायेच्या भुरग्यांचे सर आशिर्वादां तुका मेळोन दीत आनी तांचे आशा तुजेर बेसांव जावन परिवर्तन जावन दीत मुखलें जिवीत तुजें नंदन जावन दी आनी एक चेडूं जाल्यार आमकां खुशीत तुमकां जाव दी आनी ह्या वरवीं ह्या कोंकणी समाजीक आनीकी एक गट सुपुत्र मेळोन कोंकणी मायेची उदरगती जावन मागता कोंकणी भाशेंतल्या नखेत्र कार्यक्रमाक आयिल्ल्या तुका देव बरोबर प्रवीणता देव बरोबर रेमान तुका म्हजी वळख लोकां मुखार म्हजी ल्हानशी काणी आयकूंक सोडिल्ल्याक आनी हांवें एकच म्हणजे भुरग्यांक आतांच्या की केदाळे लायफान पॉझिटिव्ह रावा आनी डेडिकेशन आसूं दी कमिटमेंट आसूं दी लायफान तुमी केदाळे सक्सेस जाता जिणेंत ल्हानशी निराश दूख आयल्यार निराशे कशी गरज ना सुख दुखा उपरांत सूख खंडीत आसतलें देखून केदाळे जिणेंत निराश जावन म्हज्या जिणेंत वचून निराश जाल्यात पूण हांवें तें पॉझिटिव्हली खाण गेलां सो जिणेंत आज तुवें व्हडलो जायत जाल्यार मागीर तुका लोक सोदून येता तुवें बरें पोवन दिल्यार दुसऱ्यांक ते संतोश देख न्हू दुसऱ्याक संतोश वांटूंक शीक आनी देव बरें करूं देव बरें म्हणटा कोंकणी भाशेंतल्या नखेत्र ह्या कार्यक्रमाचो आमचे सांगात येता प्रवीण तावरो तुमी आयकलें हर एका हप्त्यांत आमी असलेच एका नव्या व्यक्तित्वाक नव्या मनशाक आमच्या कोंकणी समाजाच्या एका व्हड व्यक्तीक तुमच्या मदें हाडटा तुमी राखून रावतात आमच्या ह्या कार्यक्रमा खातीर तुमी आजय रावल्यात तुमकां देव बरें म्हणटा परत मेळया परम रेस्तारा हांव रेमंड डिकुना तुमकां देव बरें करूं.